गँगस्टर विनायक कारबोटकाराचो गोंयच्या कैद्यांमदीं दरारो आसलो. सुमार 7 म्हयने आदीं विनायक कारबोटकारान कोलवाळ जेलींत आनीक एक गँगस्टर अशफाक बेंगरेचो खून केल्लो. अशफाक बेंगरेचो खून जातकच कारबोटकाराक सडा जेलींत शिफ्ट केल्लो. तपास अधिकारी सांगतात ते प्रमाण 24 जानेवारीक रातीं उसरां कसले तरी कारणाक लागून विनायक कारबोटकार फुर्यत जालो. ताणें जेलीच्यो लायटी आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा फोडले. कैद्यांक आनी जेलीच्या कांय स्टाफांकूय मारबडय केली. कारबोटकाराच्या मारान तिडकल्ल्या कैद्यांनी कारबोटकाराकच जितो मारलो. पूण कारबोटकार इतलो फुर्योज जावपाक कारण कितें ताचें गूढ मात तशेंच आसा. ज्या दिसा घडणूक घडली ते राती सडा जेलींत आशिल्ल्या एका आरोपीन दिल्ले म्हायती प्रमाण अशफाक बेंगरेक मारले उपरांत विनायक कारबोटकार सामको निश्ठूर जाल्लो आनी उर्मट वागतालो. आपलो धाक दाखोवपा खातीर तो शुल्लक कारणां खातीर कैद्यांच्या आंगार येतालो. जेल स्टाफा कडेन बेशिस्त वागतालो. आपूण कारबोटकाराक वळखतां अशें सांगपी एका कैद्याच्या म्हणण्या प्रमाण कारबोटकारान आपल्या सेलांत सुमार ₹1,00,000 आनी एक मोबायल लिपोवन दवरिल्लो. 24 जानेवारीक कसलीच सुचोवणी दिनासतना कारबोटकाराक सिंधुदुर्ग जेलींत व्हेल्लो. पूण कांय तांत्रीक अडचणीक लागून ताका सिंधुदुर्ग जेलींत दवरलो ना आनी ताका परत सडा जेलींत हाडलो. रातीं सुमार 10:30 वरांचेर सडा जेलींत परततकच ताका आपले पयशे आनी मोबायल ना जाल्ल्याचें कळ्ळें आनी तो बरोच चाळवलो. ताणें पयलीं सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी उपरांत लायटी फोडल्यो. ताका आडावपी कैद्यांच्या आंगार तो गेलो. पूण जेल स्टाफ हे ताचें मेन टार्गेट आसलें. आपले पयशे कांय जेल स्टाफानच चोरल्यात अशें ताका दिसतालें. कारण म्हापशें कोर्टांतल्यान ताका सिंधुदुर्ग जेलींत व्हरतले हें कोणाकूच खबर नासलें. पूण अचकीत सगळ्यो लायटी बंद जाल्यो आनी काळखाचो फायदो घेवन कांय आरोप्यांनी कारबोटकाराक जितोच मारून उडयलो. वारांव वा दांडो ह्या सारक्यो धार नाशिल्ल्यो वस्तू मारिल्ल्यान कारबोटकाराच्या आंगाक खूब जखमो जाल्यो आनी तातूंतच ताका मरण आयलें अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. लायटीचो मेन स्विच बंद आशिल्लो आनी सीसीटीव्हीचो DVR मोडिल्लो अशें मुळाव्या तपासांत दिसून आयलां. आतां क्रायम ब्रांचीच्या तपास अधिकाऱ्या मुखार प्रस्न आसात ते अशे: विनायक कारबोटकाराक कोणें मारलो? सगळी लायट कशी गेली? पुरंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.